न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत, शिक्षणापासून संस्कृतीक मळापर्यंत सगळे तरेचे अपडेट आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दितात। तर सगळ्यांत पयलीं वचूया गौरीश परब आमोणकर हाचे कडल्यान, ताचे कडेन जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। टी जंक्शन, आसगांव बादे जंक्शन मेरेन जी झाडां थंय कापताले, थंय न्यायालयान स्थगिती दिलेली आसा ही झाडां मारपा खातीर। तशीच वनरक्षक अधिकारी तशें पुलिसांक लेगीत सूचना दिलेली आसा की शिवोले हांगा अवैध रित्या झाडां कापणी चलताली, सो तेजेर आतां न्यायालयान स्थगिती दिलेली आसा। ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। शिवोलेच न्ही जाल्यार गोंयभर जायते कडेन एक वड म्हणा ना जाल्यार आनी खंयची तरी झाडां म्हणा जाय तशी आपल्याक कातरून उडोवपाचे प्रकार सुरू आसात आनी हाची दखल जी उच्च न्यायालयान घेतिल्ली आसा आनी ताचेर जो फॉरेस्ट ऑफिसर आनी पुलिसांक हाचेर लक्ष दवरपाची सुचोवणी केल्ली आसा। फुडें आमी वचूया उशा झरावकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आतां लोकसभा वेंचणूक घेवपाची आहा आनी ह्याच संदर्भान भाजपाची जी तयारी आहा ती नेटान चल्लेली आसा। आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जे आसा तांच्यांनी फोंड्या आनी सावड्ड्या वचून लोकां कडेन संवाद साधले। तशेंच तांणी अशें म्हणलां की फाटलीं 5 वर्सां जी आसा जो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा फ्रांसीस सार्दीन ताणें कितें कामां केलें असो ताणें प्रश्न उपरासलो आनी तो म्हणटा की जो मेरेन जो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा तो लोकां कडेन येयना म्हूण ताका लोक वळखना असोय ताणें आरोप केल्लो आसा। आनी तो म्हणटा की काँग्रेस जे फुडारी आसा ते कार्यकर्त्यांचेच मान राखना आनी ह्या फुडें कितें जातलें काय म्हणटा जाल्यार काँग्रेसीक जी लोकांनी मतां कित्याक मारची अशेंय ताचें म्हणणें आसा। सो ही जी बातमी आसा ती तुमी 7च्या बुलेटिनान पुराय पळोवची। गोंयानच न्ही जाल्यार देशभर लोकसभेचें जें वातावरण आसा ते नेटान सुरू जाल्लें आसा। लोकसभे खातीर काँग्रेसीन तशेंच भाजपान जायत्या उमेदवारांची आपली नांवां जाहीर केल्लीं आसा आनी गोंयान लोकसभेचे सद्या अप्रत्यक्षपणान प्रचार सुरू आसा आनी जे काँग्रेस आनी भाजपाचे फुडारी आसात ते एकमेकांचेर आरोप करीत आसात। आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दक्षिण गोंयचो खासदार आसा फ्रांसीस सार्दीन ताचेर फारपेट केलो। फाटल्या 5 वर्सां सार्दिनान दक्षिण गोंया भितर कसलेंच काम करूंक ना अशे तरेचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्लो आसा। फुडें आमी वचूया संजना हंजुणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। सगळ्याच दुयेंतीं खातीर 108 एम्बुलन्स गरजेची आसा। दीस रात धांवून येवपी ही 108 एम्बुलन्स आमची जिवनदायिनी जाल्ली आसात आनी आतां एका मोल्ल्याच्या इन्सिडंटांतल्यान आमकां अशें दिसलां की जन्मदायिनी एम्बुलन्स आयिल्ली आसा। कारण मोल्ल्यांतल्या एके घडणुकेंत एके बायलेन लक्ष्मीक एम्बुलन्सान जल्म दिल्लो आसा। ही घडणूक हरशी पोरू वर्साची सप्टेंबर 2023ची। पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हाणें आयज ट्वीट करून त्या एम्बुलन्सांतले कर्मचारी पुंडलीक नायक आनी पायलट राजेश गांवकर हांची तोखणाय केली। कारण तांच्यांनी धाडसीन हे जे म्हणजे भुरग्याक जल्म दिवपाचें हें आसा ते परिस्थिती हें करून तांच्यांनी पळोवन कशें कितें तें पळोवन सगळें बरे तरेन ऑपरेशन केल्ल्या खातीर तांची तोखणाय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्ली आसा। दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे आयज सकाळी म्युनिसिपल गार्डना कडेन एका अनवळखी मनशाची कूड सांपडली। तो सोरो पिवन काल राती जमनीर पडिल्ल्यान ताच्या तकलेक माल लागलो आनी उपरांत ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास पुलिसांनी उक्तायला। तो मूळ नेपाळचो अशें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा। तिसरी बातमी आसा ती कारापूर पंचायत जी ओल्ड बिल्डींग आसली पंचायतीची थंय कोयर उडयल्लो जो पंचायतीनूच उडयल्लो म्हणून थळाव्यांनी अदमास लायिल्लो। तो कोयर म्हणजे त्या कोयराचो गांवकारांक त्रास जातालो म्हणून आमी गोमंतक टीव्हीन ती सगळ्यात पयली बातमी ही समस्या मांडिल्ली। उपरांत ताची दखल घेत पंचायतीन हो कोयर आतां नितळ केल्लो आसा।
तर आता जी संजनान बातमी सांगिल्ली ती म्हटल्यार गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट पंचायतीन कशे पद्दतीन कोयर एका जाग्याचेर सांठोवन दवरिल्लो ते उपरांत गोमंतक टीव्हीन बातमी दिल्ली आनी हे बातमीची दखल घेवन पंचायतीन तो कोयर काडलो. फुडें वचुया आमी दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. म्हापशें मुन्सिपल जे फीश आनी मीट कॉम्प्लेक्स आसा ताची सद्या दुर्दशा जाल्ली आसा. थंय तांकां जे नुस्तेकार आसा तांकां सारकी कसलीच सुविधा ना, जावं तें उदक आसूं किंवा म्हणजे थंय बसतलेले सादो फॅन सुद्दां लायलो आसा पूण कसलीच तांकां सारकी म्हणजे सोयीचो तांचो हें केल्लो ना. देखून तांणी तिडक उक्तायल्ली आसा आनी थंय गेले जाल्यार सुद्दां म्हणजे मेंटेनन्स म्हणटा तो त्या कॉम्प्लेक्साचो मात्तूय ना. आनी थोडे दिसा पयलीं मार्केटाचो अध्यक्ष नेमिल्लो आसा, ताचें नांव साईनाथ राव. सो ताचे कडल्यान आतां ह्या नुस्तेकारांक अपेक्षा आसा की तांची जी समस्या आसा त्यो रोखड्योच सुटाव्यो जातल्यो. तशेंच दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिना आतां उल्लेख केल्लो. ताणें सदचे भशेन सांगिल्लें आसा की पक्षान जर आपल्याक संद दिली जाल्यार आपूण येता ती लोकसभा वेंचणूक लडयतलो आनी आपल्याक जे MP फंड म्हणजे खासदार निधींतल्यान ताणें दक्षिण गोंया खातीर खुबशीं कामां केल्लीं आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. तशेंच ताणें आनी एक विधान केल्लें आसा तें म्हळ्यार सरकारी खात्यां मदीं समन्वय ना अशें ताणें म्हणिल्लें आसा, कॉर्डिनेशन ना अशें ताणें म्हणलां. कारण स्मार्ट सिटीचें जें काम चल्लां ताका लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून ताणें स्मार्ट सिटी ही अगली सिटी अशें विधान सद्या केल्लें आसा. लोकसभेच्या प्रचारा खातीर सार्दिनान सुरवात केली आसा. सध्या काँग्रेसीच्यो ज्यो उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंया खातीर तिकेट जाहीर जाल्ल्यो नात, पूण सार्दीन सद्याक धोपराक बाशिंग म्हणून तयार आसा. ते भायर हेर कांय उमेदवार आसात तांकांय तिकेट मेळपाची अपेक्षा आसा, पूण कोणाक तिकेट मेळटा ती पळोवची पडटली. फुडें आमी या ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी न्यूज आहा ती म्हणजे मडगांव हेडगेवरच्या आवाठांत कोयराच्यो राशी खूब जाल्ल्यो आसा आनी हेजेर काँग्रेस फुडारी मोरेनो रिबेलो हांणी अशें म्हटलां की आपूण हांगा क्लीन करता, पूण हांगले लोक हाडून कोण कोयर उडयता. आनी तशेंच सत्ताधारी पक्ष आसा, आमदार आसा, पण ते कांयच कसली कारवाय करिना. सो तेणी तेंचे कडेन मागणी केल्या की हो जो कोयर आहा तेजो भुरग्यांक त्रास जाता, देखून बेगोबेग हो जो कोयर आहा तो काडचो अशी तेजी मागणी आसा. हेडगेवार शाळे कडेन कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यो आसात आनी हाचेर काँग्रेस फुडारी आसा जो मोरेनो रिबेलो तांणी खर तिडक उक्तायल्ली आसा. ताणें स्वता फुडाकार घेवन हो कोयर काडपाचें आश्वासन दिल्लें आसा. फुडें आमी वचुया उत्तेजा गांवस, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार आयज SP ट्राफीक तेजे आयज पणजेन पत्रकार परिशद जाली आनी ह्या परिशदेंत तेंच्यांनी एक निर्णय घेतला की रेंट बायक आनी जे कार्स आसा तांकां लागून गोंयांत चड अपघात वाडटा जाली आनी हांकां आतां एक अंडरटेकींग काडलेलें आसा आनी त्या अंडरटेकिंगाचेर 10 नेम आसा, रुल्स एंड रेगुलेशन्स आसा आनी ती पयलीं ते जे धनी आसा पळय रेंट बायक आनी कार दिता तेंच्या कडल्यान ते अंडरटेकींग घेवपाचें. तेंचे जे कोण घेता रेंट बायक ट्युरिस्ट किंवा आनी कोण लोक येतात तेंचे घेतात तेंच्यांनी ते हेजेर सायन करपाचें आनी तेजी एक प्रत आसा ती रेंट बायक आसा तेज्या कडेन वयतली कोण घेता तेज्या कडेन आनी तेजे जो दिता पळय तेज्या कडेन एक वयतली. आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेन हो निर्णय घेतला आनी ही म्हायती आमकां जे SP ट्राफीक आसा जो अधीक्षक आसा येरादारीचो राहुल गुप्ता हांणी दिलेली आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार काल मंगळारा राती गिरी नॅशनल हायवेचेर एक एक्सिडंट जालो, सेल्फ एक्सिडंट. जो चलोवपी आसलो तो पर्वरीच्यान खंय तरी हांगा पणजे येतालो आनी तो ओवर स्पिडीन आशिल्ल्या कारणान तेजी गाडयेचो सद्या ताबो गेलो, नियंत्रण गेलें तेच्या वयलें आनी तेणी पयलीं डिवायडराक धपको दिवन मागीर तेजी जो डिवायडरा मदीं जो खांबो आसलो त्या खांब्याक लायटीच्या खांब्याक तेणी धपको दिलो नेटान आनी ह्या अपघातान तो ड्रायव्हर आसा तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी देखून ताका उपचारा खातीर GMCन दाखल केल्लो आसा. ह्यो तुमकां दोनूय बातमी आयच्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. राज्यांत दिसपट्टे अपघात वाडतच आसात. राती तुमी पळयले की गिरी म्हापशा कशे तरेन अपघात जालो. ह्या स्वयं अपघातात चालक जो आसा तो गंभीर आसा. ह्या अपघातांच्या फाटभुंयेर आतां येरादारी पुलीस आहा ती सतर्क जाल्ले आसात. तांणी एक अंडरटेकींग दिवची म्हणून एक आदेश काडिल्लो आसा आनी ह्या हातून 10 नेम आसात जे रेंट कार नाल्यार कोण बायकवाले आसात तांकां ते दितले, तांच्या कडल्यान ते सायन करून घेतले आनी ते नेम तांकां पाळचेच पडटले अशें म्हटलां खरें, पूण हे नेम कितले मेरेन पाळटात ते पळोवचे पडटले. सो हे न्यूज रूम बुलेटीन आहा ते हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.